फटीचे कागदपत्र आणि खोटी वळख वापरून भारतीय पासपोर्ट घेतिल्ल्यान गोंय गुन्यांव शाखेन एका परक्या नागरिकाक अटक केल्या। या प्रकरणात आनीक एका मनशाकूय अटक जाल्या। पळयात। गोयच्या गुन्यांव शाखा पोलीस स्टेशनात फेड्रिक पिनापेन मोरेनो ह्या 41 वर्सां पिरायेच्या फिलिपिन्स नागरिका आड खोटी कागदपत्रांचो वापर करून फटीच्या नावान भारतीय पासपोर्ट सुरक्षीत दवरपाचो आरोप केला। आरोपींनी फटीची माहिती दिवन आणि भौतिक तथ्य दामून एरिका आचुमीच्या नावान पासपोर्ट मेळयला अशें पुलिसांनी सांगले। पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयान केल्ले कागाळी उपरांत 7 जानेवारी 2024 दिसा ताका अटक केल्ली। चौकशेंतल्यान आरोपी वैध विजा नासतना गोंयांत रावतालो आणि पर्वरी हांगच्या सलूनात हेअर स्टायलिस्ट म्हणून काम करतालो अशेंय दिसून आयले। चौकशे वेळार विनीत बांदेवाडीकराचो आधार आणि हेर कागदपत्रां मेळोवपाक मजत केल्ल्याचो आरोप करून ताजो संबंध उजवाडाक आयलो। तशेंच 7 जानेवारीक ताका अटक केल्ली। ह्या रॅकेटात संबंधित आशिल्ल्या हेर व्यक्तींची वळख करपा खातीर फुडली चौकशी सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।